गोयचो आदलो मंत्री विल्फ्रेड मिस्किता सोमारा राती संवसाराक अंतरलो. दोतर मिस्किताची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान ताचेर मुंबयच्या हिंदुजा इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ले. थंय तांणी 11 वरांचेर निमणो स्वास घेतलो आनी गोंयकारांक गूड बाय केलें. बुधवारा दीस ताचेर अंतीम संस्कार वास्कोच्या हिंदू स्मशानभुमींत केले. दोतर मिस्किताचो पूत आनी चलयेन मिस्किताक मंत्रांगिनी दिली. ताचे पयलीं क्रिश्चन रिती प्रमाण चर्चीन इतेर जालो. उपरांत अंतीम विधी जाली. गोंयचो मुखेलमंत्री सावंत, उपमुखेलमंत्री सरदेसाय, मंत्री, आमदार आनी हेरांनी दोतर मिस्किताक आर्गां ओंपलीं. विल्फ्रेड मिस्किताचो जल्म 14 एप्रील 1949 दिवार हांगा जाल्लो. तांणी गोंय मेडिकलांतल्यान 1975 डॉक्टर ऑफ मेडिसिनाची पदवी घेतिल्ली. मिस्कितान मोग पक्षांतल्यान आपल्या राजकारणाची सुरवात केल्ली. सुरवातीक मोगो पक्षाच्या युवा शाखेचो संस्थापक उपाध्यक्ष म्हूण तांणी वावर केलो. तशेंच गोंयच्या राजकारणांत महसूल, पर्यावरण, खेळां आनी युवा वेव्हार, वीज, कायदो, विधिमंडळ कामकाज अशी साबार मंत्रिमंडळां जायते फावट तांणी सांबाळ्ळ्यात. रान संवर्धन महामंडळाचो संचालक आसलो. NRI आयुक्त म्हूण काम पळयलां. 2007 तो भाजपा बरोबर आसलो. भाजपाचो उपाध्यक्ष तशेंच म्हणयारो म्हूण जबाबदारी तांणी सांबाळिल्ली. फाटले विधानसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारी वयल्यान भाजपा बरोबर ताचे संबंद कमी जाल्ले. डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्कीत पयल्यान पयलीं म्हणजे इज अ गूड ह्युमन बींग. आय एम व्हेरी क्लोज टू हिम आनी इज अवर वायस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. दॅट टायम आय एम द यूथ विंग प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. खुबशे फावटी ताच्या क्लोजली ताच्या बरोबर ताच्या एसोसिएटेड काम करपाची संदी मेळ्ळी. ही इज अ व्हेरी टॅलंटेड, इज व्हेरी इंटलेक्च्युअल. ही इज डुईंग द स्टडी ऑफ ऑलवेज इन पर्टिक्युलर टॉपीक. इन द पॉलिटिक्स एक्चुअली इज रीच the minister when he is in MGP. The first time he is a minister for the revenue, he is a minister for the law. Afterwards when it comes to BJP, he has contested but it has not got opportunity. But in the BJP he has got a good post. He is the vice president of our party. He is a NRI commission also in the party. He is always committed to the Bharatiya Janata Party. He did very good work for the Bharatiya Janata Party. He is amongst the minority leader. He is the tallest leader of the Bharatiya Janata Party. He did a very much good work for the Bharatiya Janata Party. We will always remember for us in future also. हांव दुखवटो व्यक्त करता गोंयच्या जनतेच्या वतीन, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन. आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर जरी आज येवपाक पावले ना. आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाप्पा दामू नायक हांगासर मुद्दाम पार्टीच्या वतीने आयला. हांव मुख्यमंत्री म्हणून सरकाराच्या वतीने आयला. हांव दुःख व्यक्त करता पुराय गोंयच्या वतीन. तांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आमी सहभागी आसा. तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांच्या सारकेंच काम हे इतरां कडल्यानूय बी त्या गोंयचें जावचें की हांव मागता. तांच्या आत्म्याक शांती लाभची. दोतोर विल्फ्रेड मिस्कीत म्हणटा तो एक म्हाका एक पर्सनल लॉस दिसता. कित्याक म्हजो बरो मित्र आनीक दोतोर विल्फ्रेड मिस्कीत म्हणटा तो मॉडर्न गोंयचे पॉलिटिक्सान एक चाणक्य कसो. ताका सगळ्या पार्टींनी फ्रेंड आशिल्ले आनी ताका स्ट्रॉंग व्यूज आसले. जे स्ट्रॉंग व्यूज फुडें व्हरपा खातीर तो ही वॉज लायक अ रिबेल. ही वॉज अ परपॅच्युअल रिबेल. खंयच्याय पक्षान तो एक रिबेल कसो आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता ताणें मरणान पसून दाखोवन दिल्लें आहा. तो जें आपलें क्रेमेशन करता, अंत्ययात्रा तेजी जी बाय क्रेमेशन जावपाची आहा, हातूनय तो एक पॉयंट प्रूव करता की इट इज नेसेसरी टू थिंक ऑफ एनवायरमेंट, टू थिंक ऑफ बींग ऑर्गेनीक. इवन दॅट आय थिंक ही हॅज अ मिनींग. सो जें कितें करतालो तो फोकस्ड आसतालो. 365 days 24/7 पॉलिटिकल एनिमल जो गोंयच्या बऱ्या खातीर चिंत्तालो. गोंयकारपण म्हणटा तें ताच्या मनान आशिल्लें. पूण तो लास्टाक ताजे हेल्था खातीर तितलो एक्टीव रोल खेळूंक पावूंक ना. आमचो एक बरो मित्र आनी खूब राजकारण्याचो एक फ्रेंड आनी गायड असो तो ताणें मदत केल्ली आहा. आनी गोंयच्या राजकारणांत खूब ताजो रोल आहा. आनी म्हाका दिसता की ताजे मरणान गोंयच्या राजकारणांत जी एक स्पायस आशिल्ली, जी एक रूच आशिल्ली, ती रूचूच वतली. आनीक सगळे गोंयचे राजकारणी, सगळे पॉलिटिकल पक्ष, सरकार, ओपोजिशन
will miss Dr. Wilfred Mishkita. So I bid farewell to my friend and hope that his soul rests in peace. आज डॉक्टर मिस्कितान वास्कोला खूप केला. एक मेजर म्हणल्यार आमचं तिलक मैदान केला. सेकंड डॉक्टर मिस्कितान आमचे म्युन्सिपालिटी बिल्डिंग म्युन्सिपालिटी आय रेव्हेन्यू येता म्युन्सिपालिटी ओनर जाले मिस्किता लागून. मिस्कितान एक ही वॉज अ गुड लीडर and we are actually sad and we are sorry that we have lost him. हांव जेन्ना पयल्याच खेपे विधानसभेत पावला 1994 तेन्ना मिस्कीत म्हजो विधानसभेतलो सहकारी आशिल्लो. एकदम बरो मनीस, सदांच मिक्स जावपी आनी सदांच हेल्प करपाक कोणाकी रेडी आसता. तो गेल्ल्यान म्हाका खूब वायट दिसता. देवा कडेन मागता की ताजे फॅमिलीक हो लॉस सहन करपाची शक्ती दी. केलें म्हाका दिसता तशें पॉलिटिशियन मेळपाक खूब डिफिकल्ट, कारण तशे खुबशे किस्से आसा तेगेले जंय प्रिंसिपल्स आनीक मॉरेलिटी तेणें कॉम्प्रमायज केली ना. इवन जेन्ना तो मोगोंतल्यान नंतर काँग्रेसीक हें आयलो पूण ते खूब जाणांनी वेगवेगळे तरेची ऑफर दिली, पूण तो ऑन प्रिंसिपल तो काँग्रेसीन येयलो कांयच हें केलें नासतना. म्हणजे हे त्या तरेचे लोक मेळपाक कठीण. आनी तेगेलें जें इंटेलिजन्स आसा आनी पॉलिटिक्सांक तेगेलें एक वेगळे तरेचें कंट्रिब्युशन आशिल्लें, इंटलेक्च्युअल कंट्रिब्युशनूय आशिल्लें. आनीक एक बरो पॉलिटिशियन, एक बरो समाजसेवक, एक बरो दोतोर, ह्या हितून तेणें वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा. सो तेजे निधनान म्हाका दिसता म्हागेलो एक बरो मित्र गेलो. खूब वेळार गरज आसता तेन्ना हांव ताका फोनूय करतालो, केन्ना एक पॉलिटिकल क्रायसीस जावं खंयच्याय इश्यूचेर, आनी तेगे क्लॅरिटी आसताली, प्रत्येक इश्यूचेर तेगे क्लॅरिटी आसताली. आनी तो एकदां तो स्टँड घेतलो म्हणून थंय मागीर आनी परत तो कुशीक सरनाशिल्लो. ताचे ते सगळ्यो फेसीस हांवें पळयल्ले आसात. वास्कोन दोतोर म्हणून बाकीच्यान बरोबर कशें ताची वागणूक आसताली, तांचें हॉस्पिटल, थंय लोकांक कशा पद्दतीन बरें वागोवप बी हें ताचें आसतालें. राजकारणान येतकच ताजे भितर कांयच बदल जावंक ना. राजकारणानूय ताणें बऱ्या पद्दतीचीच वागणूक दवरली. एक बऱ्या पद्दतीचो साधन शुचिता आसलेलो मनीस म्हणून राजकारणान ताचें नांव. ताणें एक वेळ पक्ष बदललो आसत ना अशें न्ही, पण तो बऱ्या खातीर बदललो. ताज्या पक्ष बदलाचेर व्हडले कितें आक्षेप आसले अशें न्ही, पण ताणें बऱ्यो गोश्टी जावपाक जाय म्हणून पक्षांत आपले बदल केले. आनी मागीर पार्टीचो आमच्या तो वायस प्रेजिडेंट, स्पोक्स पर्सन म्हणून ताणें पार्टीचें आमचें खूब मोठें काम केल्लें आसा. पार्टीचे इश्यूज बऱ्या पद्दतीन लोकां समोर हाडप हाजेर तर ताजे हातखंडो आसा. असो दोतोर मिस्कीत हो आमचे बरोबर आसलो. ताजें आनी म्हजें पर्सनल फ्रेंड म्हणूनय ताजें बरें आमचें हें आसलें. ताका हांव म्हज्या तर्फे श्रद्धांजली दिता. देवान ताका ताज्या आत्म्याक शांती दिवची.